दिवचल मावळिंगे वाठारात एका 2.5 वर्साच्या भुरग्याक दुबावीत मरण आयिल्ल्याची काळजाक पीळ घालपी घडणूक उक्ताडार आयली। हो खुनाचो प्रकार आसूं येता असो दुबाव आसूं येता दिवचल पुलिसांनी ताकतिकेन तपास सुरू केलेलो आसा। मजगती ह्या प्रकरणात एका बायले सयत दोगांक अटक केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। दिवचल तालुक्यांतल्या मावळिंगे वाठारात एका 2.5 वर्सां पिरायेच्या चल्या भुरग्याक दुबावीत मरण आयिल्ल्याची खबर आसा। हो खुनाचो प्रकार आशिल्ल्याचो एक अदमास आशिल्ल्यान दिवचल पुलीस ते दिकेन तपास करतात। हो दुबावीत मरण येवपाची ही घडणूक बुधवारा राती मावळिंगे वाठारांतल्या एके बागायतीत घडिल्ली आसा। ज्या भुरग्याक दुबावीतपणान मरण आयला तो भुरगो परप्रांतीय आसा। ह्या बुधवारा राती गंभीर अवस्थेत त्या भुरग्याक दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात हाडलो तेन्ना थंयसरल्या डॉक्टरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले। ह्या प्रकरणाची दिवचल पुलिसेन गंभीर दखल घेवन ताचो तपास सुरू केल्लो आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ज्या भुरग्याक मरण आयला ताची डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत व्हेल्या। अजून तरी रिपोर्ट मेळूंक नाशिल्ल्यान ह्या भुरग्याक नेमकें कशें मरण आयलां तें स्पश्ट जावंक ना। मजगती ह्या प्रकरणात एके बायले सयत दोगा जाणांक पुलिसेन ताब्यात घेतल्यात आनी चवकशी सुरू केल्या अशें कळटा। जी दोगा जाणांक जे ताब्यात घेतल्या ती दोगूय जाण परप्रांतीय आशिल्ल्याचें कळटा। हे विशींची अजून नेमकी म्हायती स्पश्ट उघड जावंक ना, मात नेमकी म्हायती मेळटकीर तुमकां आमी तुमचो अपडेट दितले। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।